Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. जबाबदार मंत्र्यान जबाबदारीन वक्तव्य करपाक जाय. ताची दखल घेतला, ताचेर योग्य ती कारवाय जातली. बेजबाबदार वक्तव्य करचें न्ही. म्हाका जाल्यार दिसता योग्य ती कारवाई जाता तितके बेगीन जातली. आदिवासी कल्याण खाते म्हजे कडेन आशिल्ले तेन्ना एक नवो दर्जो दिवपाचे काम केले. त्या उपरांत गोविंद गावडे ताचो मंत्री जालो. ताणें नेमकें कितें योगदान दिलें तें मात खबर ना. गोविंद सरकाराचो घटक, तो आपले इश्यू मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवंक शकता म्हूण सभापतीची प्रतिक्रिया. 12 जेन्ना जबाबदारी म्हजेर आयली त्या डिपार्टमेंटचो जो स्ट्रक्चरूच जो आसा न्ही पूर्ण 100% बदललो. आज आमी श्रमशक्ती भवनाक ते केले ऑफिस वचून पळयता, कितले स्टाफ आसा पळयताले. आनी त्यामुळे म्हाका जो फ्री हँड दिल्लो आसा न्ही त्या जवळ जो आसा न्ही 5 वर्सांच्या टर्माक आसा न्ही जवळ जवळ 20 पेक्षा वयर जे आसा न्ही काडूंक शकलो. आनी त्यो आजही चलता. आनी त्यामुळे जर तातूंत कितें आनी भर घालपा आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता फाटल्या टर्माक आसा 2017 ते 22 पर्यंत आसा गोविंद गावडे मंत्री आशिल्लो ते ताणें तातूंत कितें भर घातली म्हाका खबर ना. पण ह्या संदर्भांत ज्यो अनेक योजना आसा त्यो आजही चलता. आनी आज ताका कितें हें जाल्यार म्हाका खबर ना. पण त्यामुळे ताजे कितें विशय आसता जायत न्ही तो सरकाराचो घटक आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन तो बसूंक शकता. कॅबिनेटाक ते एकमेकाक बसता आसा न्ही त्या संदर्भांत आसा न्ही तांणी ते पळोवपाक जाय आशिल्लें. पूण म्हाका हांव ताजे व्हडले कमेंट्स करिना. हो जो आरोप आसा करप्शनाचो तो खूब मोठो आरोप. करप्शनाचो आरोप जो आसा पळय तो आनी पळय सरकार मुख्यमंत्री मंत्री ते पळोवचे. तो भाग एज अ सभापती म्हणून तो म्हज्या हातूंत येना. आनी तो सरकार आनी त्या मंत्र्यान तांचे कितें आसा तांणी पळोवचें. मंत्री रोहनाक विचारल्यार तो म्हणटा गोविंदाचो इश्यू गोविंदच बरे तरेन सांगूंक शकता. आणि प्रश्न विचारला तांकां तुमी विचारात मरे. हाव कॅन आय आन्सर फॉर समथींग वीच आय एम नॉट अवेअर अबाउट नायदर इज इट रिलेटेड टू आवर थिंग्स. सो यू कॅन आस्क हिम वॉट एक्झॅक्टली ही मेंट टू से. भाजप सरकारात मंत्रीच आपल्या सरकार आणि खात्याचेर गंभीर आरोप करतात. ताचेर प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक प्रुडंटान गाठलो. तो म्हणटा शिस्तभंगाची कारवाय जातली. भारतीय जनता पार्टी ही एक डिसिप्लिन पार्टी आणि पक्षाचे कितें जर आसा काही गजाली जाल्यार ते ताचे उलोवपाचो योग्य फोरम आसता त्या फोरमाचे कडेन उलोवपाक जाय. प्रत्येक वेळा अशें कोण उठतलो आनी जीब लायली ताळ्याक हें जावचें ना. आनी म्हणून ज्या बेशिस्त असली कसली खपोवन घेतली ना. आनी हो फक्त इशारो न्ही. ताजी कितें कारवाई करपाची आसा ते योग्य ती कारवाई आमी करतले. बेगीतल्या बेगीन कारवाई जातली अशें म्हणटा तर तुमी. योग्य ती कारवाई बेगीतल्या बेगीन जातली. अत्यंत दुर्दैवी स्टेटमेंट. हा जबाबदार मनशाचो बेजबाबदार स्टेटमेंट. मंत्र्यान अशा पद्दतीचो बेजबाबदार स्टेटमेंट करना. कारण मंत्री होय सरकार आसता न्ही. त्यामुळे तुका एखादें जर कितें आसत जाल्यार डेफिनेटली तुवें मुख्यमंत्री कडेन डायरेक्ट उलोवपाक शकता. किंवा तुका एखादें दिसता की तो ऑफिसर चूक करता आसत जाल्यार तुवें सांगूंक जाय न्ही. अशें उगीच फेक कसो स्टेटमेंट करप चुकीचें. आनी आमचो प्रदेश अध्यक्षांनी बरोचशें सांगलां न्ही कितें आहा ती कारवाई जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.